Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पण जी स्पीड घेऊ जाय त्या स्पीडीन सगळीकडे जायना आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी गोयच्या सगळे आमचे आमदार आणि हांच्यांनी बसून एक निर्णय घेतलो की वेगवेगळ्या गांवां भितर जो वचून अशा तरेचे सरकार ऑर्गनायज करपाक सांगप आणि आमचे लोक जे आसात तांच्यांनी वॉलंटरीली गांवांतल्या लोकांक भायर काड गोंयभर 20 जाग्याचेर एडिशनल हे चालू आसा. पण आमच्या हांच्यांनी हो जर जोर लायलो आणि आमच्या पंतप्रधानान जो आमकां एक सांगिल्लें आसा की टिका उत्सव म्हणून मनयात त्या तरेन आमी मोनो बसो सुरू केल्लो आसा आणि आमचें टार्गेट आसा की एलिजिबल क्रायटेरियाचे जे लोक आसात 45 एंड अबव हे सगळे मिळून 100% कवर जे आसा हे गोंया भितर पयलें करचें. गटान उलो मारता की प्रत्येक आमदार कार्यकर्त्यांनी फुडें सरून ही वॅक्सिनेशन बऱ्यापैकी लोकांपर्यंत तांकां पावोवचें करून दिवचें. हेज्या खातीर सगळे कार्यकर्ते एकजुटीन भायर सरल्या. आमी सगळे पंचायतीन ट्राय करता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी ऑर्गनायज करपाक. आयज बरो रिस्पॉन्स आसा. सकाळ पर्यंत आतां ऑलमोस्ट 70 तरी लोक येयल्ले आसा. टिका उत्सवाच्या संदर्भात फक्त अजून हेल्थ सेंटरान दिता टिका उत्सव. प्रत्येक पंचायतीन आयज उत्सव तरेन साजरो करता. कित्याक तर प्रत्येक त्या गांवांतल्या लोकांक टिकाकरण मेळचें आनी ह्या रोगाक झगडपाक आमी सगळ्यांनी एक बरें तर संघटीत जावचें. आपल्या राज्यांतलो किंवा आपल्या देशांतलो प्रत्येक नागरिकाक टिकाकरण जावचें. आणि आज आम्ही मेणकुऱ्या गांवांत टिका उत्सव मनयता. लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आसा. लोकांच्या मनात एक भय आसलो पण आमी जे अवेअरनेस केले काल आमी सांजे लोकांचो खूप बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आता हांगा आमची मेणकुऱ्यांनी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आहा कोविड-19ची. इनफॅक्ट हांवूय पॉझिटिव्ह जाल्लो. पयलीं हांगा फर्स्ट पेशंट इन मेणकुरे हांव पॉझिटिव्ह जाल्लो आणि 15 दीस हांवें थंय कोविड सेंटरान आमी घालून मागीर हांव बरो जावन घरा येयलो. आणि आयज हें वॅक्सिनेशन चालू जालां. हांवें वॅक्सिन घेतलां. एकदम म्हाका बरें दिसता. आतां जशी म्हाजी बॉडी लँग्वेज आहा डेलीचे भशेन तशेंच आहा. म्हाका कांयच इफेक्ट ना. बरो हेल्थी आहा आणि हांव लोकां कडेन मागता की चडांत चड लोकांनी भायर सरून हे वॅक्सिनेशन घेवचें. आणि आज या कोविड वॅक्सिनच्या कार्यक्रमाला जबरदस्त अशी गर्दी झालेली आहे आणि लोकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळालेला आहे. गेल्या 1 वर्स या कोरोना व्हायरसा खातीर कांयच करू शकले ना. भयान भायरय सरू शकले ना. इवन परत आज सुद्धा खूपश्यो केसी मिळत असतात. काल मांद्रे पंचायतीतून सुरुवात झाली. बरे दिसले. काल मांद्रे जवळजवळ 250 279 आमच्या थंयसल्या जाणट्यांनी म्हणजे जनता वॅक्सिन 45 वर्सांनी तेचे वयर हेजेर फायदो घेतलो. And here we are conducting a drive, a vaccination camp for COVID at Sanjay School, and I'm very heartened to see such a good response from the community. A very big thank you to all the staff at Sanjay School for organizing this. We have to stop the second wave as fast as we can, and the best way is to get vaccinated.